आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की गॅस कुकिंग गॅस हाची सप्लाय जी शॉर्टेज जाल्या ताच्या संदर्भात गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे सिरियसली ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन आसा, मॉनिटर करता आणि एज पर द एडवायजरी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी हांगासर लोकांक आपल्या परी सरकाराच्या वतीन मॉनिटर करून सगळ्या जाणांक गॅस दिवपाचो प्रयत्न करता. हांवें आतांच आमचो चीफ सेक्रेटरी फॉर द सिव्हिल सप्लाय, डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल अँड वेल्स HPCL, BPCL and इंडियन ऑयल तिनूय ज्यो ऑयल कंपनीज आसा त्यो आमकां हांगासर सप्लाय करता तांचे गोवा हेड्स हांगासर आसा. तांच्या बरोबर मिटींग घेतल्या उपरांत एक मुद्दामून हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की डॉमेस्टीक गॅस जो गोंयांत आसा वो सफिशियंट कोटा गोंयांत एवेलेबल आसा. ताका लागून कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना आनी गोंयांत 25 दिसांनी आपले बुकींग केल्या उपरांत गॅस हो सगळ्या जाणांक मेळटलो. त्या खातीर प्रत्येकान आपले ऑनलायन बुकींग ज्या पद्दतीन तुमी करताले ते ऑनलायन बुकींग करचे आणि मागीरूच तुम्ही डिलिंग एजंटा कडेन गॅस घेवपाक तुम्ही वयताले तेच्या कडेन सिलिंडर घेवन वयचे. ताज्या शिवाय कोणीच वयचे न्ही. 25 दिसाच्या पयलीं आनी विदाउट बुकींग कोणाकूच सिलिंडर मेळचो ना हे पयलीं हांव कन्फर्म करता. ना जाल्यार आपलो म्हणजे आनी ज्यांच्यानी ज्यांच्या कडेन 2-2, 3-3 कनेक्शनां आसा अशाय लोकांनी 2-2, 3-3 कनेक्शनाचेर सिलिंडर तो सांठो व्हरून आपल्या घरात स्टोर करून दवरचो न्ही. सफिशियंट कोटा गोंयांत एवेलेबल आसा आनी फुडल्या 8 दिसाच्या भितर पुराय प्रॉब्लेम जो आसा हो सिलिंडराचो रिझॉल्व जातलो. ओके. दुसरी गजाल, कमर्शियल सिलिंडर जे रेस्टॉरंट, हॉटेल, 5 स्टार सगळे जे वापरताले तांकां तांच्या रिक्वायरमेंटाच्या पयलींच्या 20% रिक्वायरमेंट आतां मेळटली. 80% शॉर्टेज ही तांकां आसतली. पण ही शॉर्टेज थोड्या दिसांच्या भितर आमी ओवरकम करतले. त्या खातीर जी हॉटेलां ज्या डिलरा कडल्यान सिलिंडर्स कलेक्ट करताले कमर्शियल त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे ऑन कंपॅरिजन विथ द एप्रील जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हाजो रेशो काढून तांकां 20% कोटा डेली बेसिसाचेर आमच्या एजंटा कडल्यान दितले तो तांच्यांनी घेवचो. तिसरी गजाल, इंडस्ट्रियल गॅस कनेक्शन. इंडस्ट्रियल गॅस आता जो सप्लाय आशिल्लो तो पुराय गोंयांतल्यान सध्या बंद केल्लो आसा. तो थोड्या दिसांनी केन्ना तरी रिप्लेस जातलो. पायप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन्स थोड्यांकडे म्हणजे घरांच्या तेंकोन एवेलेबल जाल्ली आसा. तांच्यांनी पायप गॅस कनेक्शन ही जाता तितके बेगीन आनी आफोन हाडून आपली कनेक्शन घेवची जेणे करून तांकां पायप गॅस दिवपा खातीर आमकां बरें पडटलें. आनी हे सगळे मॉनिटर करपा खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हिल सप्लायच्या वतीन आमचे तालुका नोडल ऑफिसर्स हे प्रत्येक एजन्सी जी गॅस एजन्सी ज्या ज्या जाग्याचेर आसात त्या त्या जाग्या वयलो डेली रिपोर्ट घेवन आमच्या सेक्रेटरी फॉर द सिव्हिल सप्लाय हाका कळयतले जेणे करून आमकां तेजो डेली रिकॉर्ड हे गोंयांत सिलिंडर कितले एवेलेबल आसा आनी कितल्या लोकांक आमी सप्लाय करूं शकता हाजो डेली रिकॉर्ड आमकां कळटलो. पूण म्हाका खात्री आसा की सगळ्या लोकांनी जर कॉपरेट केले जाल्यार सिलिंडराची टंचाई कोणाकूच भासची ना. म्हणून आयज म्हणजे हांव पळयता की फाटले 3 दीस म्हणजे प्रत्येक जण आपले 2-2, 3-3 सिलिंडर घेवन सगळे जण गॅस एजन्सीच्या दाराचेर उबे आसात. दीस लायनी करून 600 लोकांची लायन आसा. कृपा करून अशा पद्दतीच्यो लायनी लावच्यो न्ही. आपलो बुकींग जाले काय तेंच्यांनी त्या हेजेर येवचो. हे मॉनिटर करपाक आमचो तालुका नोडल ऑफिसराचो एक मनीस प्रत्येक गॅस एजन्सीच्या थंय बसतलो. तो दिसाचो रिपोर्ट घेतलो. पुलीसूय मॉनिटर करतले. म्हणून खंयसरूच कोणाक म्हणजे गॅसीची शॉर्टेज जावची न्ही म्हणून सरकारान आयची हाय लेवल कमिटी आतां ऑर्गनायज केली आनी ह्या हाय लेवल कमिटींत आमचो सेक्रेटरी सोशल वेलफेअर, CS आनी ऑयल कंपनीचे तांचे सगळे हेड हाज्या उपरांत प्रत्येकाचो शेड्यूल सुद्दां म्हणजे पेडण्या तालुक्यांत कितले आहा, बिचोले तालुक्यांत कितले आहा, पासून वास्कोन कितले आहा आनी कोण कोण एजंट आहा हाजे प्रत्येक शॉपान शॉप आमी स्वता मॉनिटर करतले आनी सगळ्यांकडे सिलिंडर पावोवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसतलो. म्हणजे परत एकदा सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की अशा पद्दतीचो एकदम घाई गडबडीन आपूण सिलिंडर घेवन गेले उबे रावले ते अशें करूं नाका. कृपा करून तुमकां सगळ्या जाणांक सिलिंडर वेवस्थीत मेळटले. सीएम 80% शॉर्टेज म्हणजे कमर्शियलाचे म्हटले ते केन्ना कमर्शियलाची जी शॉर्टेज आसा ती फुडल्या गायडलायनीक आमी रावल्या. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जशी गायडलायन आयली ताका कमर्शियलाचे जे आहा ते जातले. सर ऑनलायन बंद दवरलें आतां केन्ना चालू जातलें? ऑनलायन बुकींग आयच्यान सगळ्या जाणांचें चालू जातलें. ऑनलायन बुकींग बंद आसचें त्या ती ऑनलायन बुकींग आयज दनपाराच्या उपरांत म्हणजे आजची ही तेंच्या मिटिंगेच्या उपरांत सगळ्या एजंटांक मेसेज दितले आनी ऑनलायन बुकींग तेंचें चालू करतले. आयज दनपाराच्या उपरांत
मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2 PM they'll take the online booking for all. सगळे एजंट आपल्या ऑनलाईन बुकिंग घेतात.